कोरिंतकारांक पावलुचें पयलें पत्र ओन भावार्थ्यां मुखार भावार्थ्यांचे खोटले. चॅप्टर 6. तुमचे मोदें कोणाचो दुसऱ्या कडेन विवाद आसलो तर नीत करून घेवंक देवान पवित केल्ल्या भावां भयणींक सोडून भावार्थ नासतल्या मन सुबेदारां मुखार वचूंक कशीं म्हूण तीं फुडें सरतात. देवान पवित केल्लीं मनशां ह्या संवसाराची नीत कोत्तलीं म्हूण नकळत तुमी. ह्या संवसाराची तुमी नीत कोत्तल्यात जाल्यार ह्या किरकोळ विवादांची नीत करूंक तुमी पुत्ती न्हय. देवान रचलेल्या दुतां मदें आतां बरे आनी वायट कोणते निर्णय घेवंक आमच्या हातांत घाल्लें आसा म्हूण नकळत तुमी. म्हणटच ह्या दिसपट्ट्या तोंट्यांची नीत आमच्यान करूंक जायना. तुमचे मोदें असले तोंटे उत्पन्न जातात तेन्ना नीत करून घेवंक पवित सोबेंत कसलेंच मोल नासलेल्या मनशा फुडें तुमी वेतात तें कितें? तुमकां लोजेक घालूंक हें तुमकां सांगता. भावां भयणी मोदें उत्पन्न जाल्लो तोंटो सुटावो करूंक तुमचेच मोदें सोबेंत एकूय जाणार ना जाल्ले भाशेन एक भाव वो भयण दुसऱ्या भावाक वो भयणीक न्याय सोबेंत उबी कोत्तात आनी ओन भावार्थ्यांक नीत करूंक लायतात. तुमचे मोदें खोटले आसात तेंच एकदमूच वायट. तुमी ओनीत सोंसल्यार ओदीक बरें न्हय. तुमकां नागोवंक दिल्यार ओदीक बरें न्हय. पूण परतेंच ओनीत आनी नागोवन तुमीच कोत्तात आनी त्योय बी तुमच्याच भावां भयणींक. देवाच्या राज्याचें दायज खोट्या मनशांक मेळचें ना म्हूण नकळत तुमी. तुमी फसोव नाकात. पोजरी मनशां, कुड्ड्या देवांक भोजपी, पोरदवारी, कामचारी, आपल्याच लिंगाच्या मनशां कडेन पोजोडपण करपी, चोरयो करपी, आपस्वार्थी, बेबदीं, उलोवपान अपमान करपी, नागोवणारां असलीं मनशां देवाच्या राज्याचें दायज जोडचीं नात. तुमचे मोदें असलीं कांय जाणां आदीं आसलीं, पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवन नितोळ, पवीत आनी देवाक मानवलोलीं जाल्यांत. कुडीचो बेमान आनी तिका फावो तो मान. कोण म्हणत म्हज्यान सगळें करूं येता. हय, पूण सगळेंच म्हज्या आदावाक पडना. सगळें म्हज्यान करूं येता खरें, पूण कित्याचोच हांव गुलाम जावचो ना. आनी कोण म्हणत खाण जेवण पोटाक आनी पोट खाणा जेवणाक. हय, पूण हीं दोनूय देव नाताक कोत्तलो. दर एका मनशाची कूड पोजोडपणाक भेटोवपाची न्हय, ती सोम्याक भेटयल्ली आसा. तशेंच सोमी दर एका मनशाचे कुडीन ठिकाण करून ती आपली करून घेता. देवान सोम्याक पुनर्जिवंत केलो तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जिवंत कोत्तलो. तुमच्यो कुडी जेजू क्रिस्ताचे सांदे म्हूण नकळत तुमी. म्हणटच क्रिस्ताचे सांदे घेवन एके शिंदोळ बायलेचे सांदे म्हज्यान करूं येत? ना की ना. जो मनीस एके शिंदोळ बायलेक एकटवता तो तिचे कडेन एकूच कूड जाता म्हूण नकळत तुमी. कित्याक पवित पुस्तकार अशें म्हणलोलें आसा, तीं दोगांय एकूच कूड जातलीं. पूण सोमी आनी ताच्या एकवटांत जियेतात तीं एकाच जिवान जियेतात. पोजोडपण निबेल सोडून दियात. मनशां कोत्तात तीं हेर सगळीं पातकां कुडी भायलीं, पूण पोजोडपण कोत्तात तीं आपलेच कुडीचेर आड पातक कोत्तात.
तुमी देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचें सवें ठिकाण करून आसा. तर तुमची कूड ताचें मंदीर आनी तुमचींच न्हय हें नकळत तुमी. देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्यांत आनी तेंय जाल्यार किंमत फारीक करून. म्हणटच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात. देवाचें उतर हें.